बाळू जुज थेंब मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कुशाल नगराक तुमी गेला जाल्यार थंय एक हस्तींचें कॅम्प आसा. दुबारे हस्तीचें कॅम्प, एलिफंट कॅम्प. जायत्यो हस्ती थंय आसात आनी थोड्यो हस्ती ल्हान जाल्यार उदकांत खेळोन आसतात आनी व्हड जाल्यार बांदून आसल्यो आसतात. तांतल्यो थोड्यो दसराक व्हरतात खंय, 1, 2 वा 3 अशें पुरशेवाक गरजेक पडटात म्हूण दसराक व्हरतात. आमी एक फावटी थंय गेल्ल्या वेळार थोड्या हस्तींक पळयले आमी. गात्रान मस्त व्हड आसात, मस्त व्हड आसात, पूण ताचे सरशीन भुरगीं खेळोन आसात. थंय हस्तीक पळोवचे मावतां आसात, मावतांची भुरगीं आनी जायतीं तांकां एक ल्हानशें इस्कॉलानी आसा तेन्नाच. धाकटीं धाकटीं भुरगीं आसात आनी हीं भुरगीं ह्या व्हडल्या हस्ती सांगता लागीं वचून आपडून खेळोन आनी कितें करनासात. पूण तितलें धैर्य तांकां आसचें इतलें धैर्य आमकां ना. खंडी जावन ती बांदून घाल्यात तरी पूण आमकां लागीं वचोंक खंडी जावन धैर्य ना. पयसतावन पळोवन कशी पावता. आनी हस्तीक खंयच्या रितीन बांदून घाला आमी पळयलें जाल्यार व्हडल्यो सांकळी खायनात, व्हडल्यो व्हडल्यो सांकळी खायनात. बारीक एका दोरयेंत एका खुटाक बांदून घाला आनी ती हस्त बिलकूल सोडून धांवाचें म्हणून कांय प्रयत्नच करिना. हें सगळें आमकां कळीत आसा. हस्तीक ट्रेन करची जाल्यार सुरवेर सांकळीन बांदतात खंय, घट्ट सांकळीनी बांदतात खंय आनी हस्त जाता तितल्या मापान आपलें बळ घालून सुटून धांवंक प्रयत्न करता खंय. पूण उपरांत खंयच्या वेळार तिका कळटा हें आनी जायना, म्हज्यान जायना म्हणून समजता. ती प्रयत्नच सोडता. ताचे उपरांत ताका सांकळेची गरज ना. ल्हानशा दोरयेंत बांदल्यार ती धांवंक वा सुटून वचूंक खंयचेय प्रयत्न ती करिना म्हणटात. आनी हें सत्य. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, गुलाम कशें जावचें गी म्हणून विचारल्यार अशेंच. गुलाम कोणी ताच्या खुशे मनान जायना. कोणाचोय गुलाम खुशे मनान जायना. कोणीय कोणाचो खुशेन संतोशान हांव तुजो गुलाम जाता म्हणून सांगूंक जायना. कोणी जायनात. सुरवेर टॉर्चर दिवन गी, कश्टांक घालून गी, जेवण दिनासतना गी आनी कितें गी करना मनशांक सयत गुलाम करून घेतात. आनी एक फावटी गुलाम म्हणून केदलो मनीस ओपून घेता, हांव तसो गुलाम म्हणून ओपून घेता, त्या उपरांत तो मनीस खंयचेय प्रतिभटन करिना. खंयच्याय रितीन दर्याक विरोध वचोंक खंयचेय प्लॅन सयत करिना, चिंतूंक चिंतिना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, संवसारांत आज गुलाम आसात गे म्हणून विचारले जाल्यार तुमी म्हणूंक पुरो आज गुलाम नात. पयलें पुरो आसले, त्या काळार आसले, रायांच्या काळार आसले, ब्रिटिशांच्या काळार आसले. आज गुलाम नात म्हणून म्हणूंक पुरो. हे आमचे इग्नोरन्स. गुलाम आजून आसात आनी 1-2 गुलाम न्ही. सादारण एक 50 मिलियन लोक ह्या संवसारांत आज गुलाम जावनूच आसात. आमी आयकलां रायांच्या काळार जर एक रायाची मुर्ती वा एक बरें टेंपल बांदलें जाल्यार तें कोणाचें मास्टर प्लॅन आसा पळया, कोणें तें ब्लू प्रिंट तयार केल्या वा ती कलाकृती करूंक कोणें सुरू केल्या, ताचें काम जाल्या उपरांत त्या कलाकाराचो हातच कातरतले खंय. कित्याक म्हळ्यार ताणें भायर वचून हीच कलाकृती अशी आसा तशीच इमाज आनी एक ताणें रचूंक नजो. कशें हांगासर एक टेंपल बांदलां त्याच टेंपला बरें आनी एक आसूंक नजो. तें करीचें जाल्यार आनीच करीचें न्ही गे. देखून हाकाच असो हात पांय कातरले जाल्यार ताणें कांय करूंक जायना, भायर वचोंक जायना म्हणलें एक चिंता तवळ आसलें. म्हळ्यार गुलाम म्हळ्यार तो गुलाम, ताका कितेंय करियेत म्हणलें एक रीत. कोड्याळांत एक फेमस आयस्क्रीम आसा, चकडांक बारीक कुशेची, बरें लायक जातात. ताचें फॉर्मुला कोणा कडेन आसा कोता गे? धनिया कडेन ना, एका नौकरा कडेन आसा. आनी त्या नौकराक बरें घर दिलां आनी त्या घरांत तो आसा. ताणें भायर वचोंक ना, कोणाक मेळोवंक ना, खंयच्याय धनियाच्या हाचे भायर ताणें मेळोवंक ना. कित्याक तें फॉर्मुला ताका मात्र कळीत आसा. ताणें तो भायर गेलो जाल्यार आनी कोणें ताका पयशे चडीत दिले जाल्यार तें फॉर्मुला काण गेलें जाल्यार हांगाचें ब्रँड आसलें चलता. देखून ताका बरें घर करून दिलां, बरें सवलती दिल्यात, पूण ताणें भायर वचूंक ना. पळय गुलामपण खंयच्या खंयच्या रितीर येता म्हणून. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, आज पयलें वाचप आमी आयकलें
फिलेमोनाक बरयिल्लें पत्र, सांपावलांक बरयिल्लें पत्र. ह्या विशयान चड आमी नियाळ करिना हांव, त्या देखून फिलेमोन म्हळ्यार कोण आनी ऑनेझिम म्हळ्यार कोण आनी कितें आमकां सडीत कांय कळीत आसचें ना, पूण हें इल्लेशी स्टडी केला जाल्यार तुमकां कळीत आसा. फिलेमोन म्हळ्यार एक एफेज गांवाचो एक बरो मनीस, बरो भावार्थी, आनी सांपावलो कडेन बरी सळावळ ताका आसली, बरो इश्टा बरी तो आसलो. ताकाय एक गुलाम आसलो. तुमी जाणात रोमा मदें स्लेव ट्रेड बरें चलतालें, मार्केटीन मासले विकले बरी मनशां विकताले, म्हळ्यार कामाक आनी कित्याक म्हणून स्लेव ट्रेड तें आनी कानुना बद्दत कानुना भायर कांय नातलें. तशें म्हणटा आसतना वो सांपावलोचो इश्ट जाल्यार मोगासो जाल्यार सळावळे नासलो जाल्यार हाच्या घरा एक गुलाम आसलो, तो जावन आसा ऑनेझिम. कितें जालें आतां ऑनेझिम गुलाम जावंक पुरो, पूण ताका सपनें कुणाचो सांगूंक जायना. पळया तूं तें करनाका हें करनाका म्हण येत, पूण तुवें सपन्याक नजो सपना पळय नजो म्हळ्यार जाता, हें जायना. ताकाय सपनां आसात, हांवें जिवितांत कितें जोडचें, कितें करीचें, हें कुटुंब जायचें, म्हजो संवसार बांदीचें, ही सपनां ताच्या मदींत आसात. आनी एक दीस तो धांवताना खाली हातान गेल्यार खालें घालचें, जेवंक आमकां एक 4 पयशे जाय जेवंक. धांवताना इल्लेशें धनियाचें कितें आसा मेळिल्लें खाण घेवन धांवता. पण धांवल्लो गिरायक सांपावलोक मेळटा आनी सांपावलोक ताची वळख आसली. आनी ताणें कितें केलें, ताचे कडेन ऑनेझिमान पावलो कडेन सगळी ताची स्टोरी सांगली, अशें अशें जालें, हांव अशें अशें केलें, चूक जाली म्हणालो. तशें सांपावलान ताका बरी शिकवण दिली, जेजूची वळख दिली, भावार्थ दिलो, ताका पवित्र स्नान दिलें. आनी ताचे उपरांत आतां कितें करचें हाका दवरूंक जायना, कित्याक सांपावलो कसो करना, तो एका जाग्यातून आनी एका जाग्याक वचो मनीस, आनी हाका दवरून कितें करचें म्हणटाना तो म्हणटा तूं फाटीं वच. आनी ऑनेझिम म्हणटा ना ना वचूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार तो म्हाका दिवशी व्हरूंका. कित्याक म्हळ्यार एक गुलाम म्हळ्यार तुमचे कडेन आतां वस्तू आसात, त्या वस्तूक ते तुमच्यो म्हूण सगळ्या घरांत कळीत आसा. तुमची वस्त आनी कोण खाण घेना. आतां मोबायलाचो म्हूण चिंतया, तुमचे कडेन आसलें तें आनी एक खाण घेना. घोव बायल कितलें क्लोज आसल्यार तांचे म्हूण गोत्त आसा. तशेंच एक स्लेव, एक गुलाम ताच्या बावळ्याक वा ताच्या बावळ्याक पाठीर सील मारतले त्या वेळार, आनी सील कोणाची खंयच्या धनियाची म्हूण सगळ्यांक कळीत आसा. त्या देखून कोणेय एका गुलामाक सोरूंक जायना, वा ताणें काम सोडलें म्हणून आनी कडेन वचून ताणें कामाक रावंक जायना, कित्याक म्हळ्यार सील आसा, कळटा हांव थंय धांवून आयला म्हणून. देखून हो म्हणटा हांव आतां फाटीं गेल्यार म्हाका खंडीत जेवशी मारता, कित्याक हांव एक सोर आयला आनी धांवून आयला. आतां सांपावलो एक बरें प्लॅन करता. आतां तूं कोण? क्रिस्तांव. तुजो धनी कोण? क्रिस्तांव. तर वच, हांव एक लेटर दितां, काण घेवन वच, पत्र दितां वचून ताका सांग. तातूंत कितें बरयल्लें? ऑनेझिम कडेन धाडिल्ल्या पत्रांत सांपावलो बरयता, तूं धनी वय आनी हो गुलाम जावन आसलो वय, पूण आतां तुमी एकच, कित्याक तुमी एका क्रिस्ताक वळखतात. तुमचो धनी कोण आतां? जेजू क्रिस्त. तुजोय तुज्या गुलामाचोय धनी एकच जेजू क्रिस्त. देखून तुवें आनी मुखार हाका भावा बरी लेखूंक जाय, आनी मुखार तुजो गुलाम न्हय. पळया, सगळ्या रोमांत स्लेव ट्रेड लीगल. तसल्या संदर्भारी सांपावलो एक क्रांतिकारी चिंता पुटायता आनी म्हणटा हें समान. संवसारा सगळ्यांनी हें सारकें म्हणून सांगता जाल्यार सांपावलो म्हणटा हें समान. एका मनशान आनी एका मनशाक गुलाम करचें समानच न्हय, कित्याक हर एका मनशाक ताचें म्हणलें हक्क आसा. हर एका मनशान ताका जाय जाल्लें बरें चिंतूंक, जाय जाल्लें बरें जियोंक, संतोशान जियोंक हक्क आसा. तें कोणेय आनी एकल्यान दामो करूंक जायना. देखून त्या वेळार रोमांत सगळ्यांनी स्लेव ट्रेड कानूना खाला आसल्यार सांपावलो म्हणटा क्रिस्तांवान हें करचें न्हय, तें करून दिता. क्रिस्तांव, तूं क्रिस्तांव गी, तुजो धनी जेजू क्रिस्त. तुजो गुलाम तो म्हणटाय जाल्यार तासो तो क्रिस्तांव जाल्यार तोय तासोय धनी जेजू क्रिस्त. तुमचे धनी एकच जाल्यार तुमी आनी एकल्याक कशें तें तो गुलाम म्हणून घेवचें? तशें जावंक नजो तुमच्या मदें. तासो तो तुजो भाव जावन आसा म्हणून घे. आनी कित्याक हें जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां. गलातियरां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, सांपावलो म्हणटा जेजून ताच्या रक्तान आमकां विकती घेतल्यांत. कोण आतां ह्या संवसाराच्या अधिपती तावन विकती घेतल्यांत. रगत दिवन, आपणाचें रगत व्हरोवन, रक्ताचें मोल दिवन, पयशांचें न्ही, रक्ताचें मोल दिवन तुमकां ताणें घेतल्यांत.
गुलामपणाक नाही, एका गुलामपणातून अनेक गुलामपणाक नाही, स्वतंत्र जावन जिवंक तुमकां सोडोवच्या खातीर ताणें आपणाचे रगत दिवन सोडयलां. त्या देखून कोणेंच ह्या संवसारांत आनी एकल्याक गुलाम जावन घेवंकूच नजो म्हणली एक शिकवण हांव पावल दिता. मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी एक बेजीक सत, मुळावें सत समजून घेवचें जाल्यार हर एकल्याक तांकां गौरव असो एक स्पेस म्हण आसा. हर एकल्याक तांकां गौरव असो एक स्पेस तो सगळ्यांनी एकामेकाक दिवंकूच आसा. घोवान बायलेन घोवाक, भुरग्यांनी आवय बापेक, आवय बापायनी भुरग्यांक, हर एकल्याक एक गौरवाची स्पेस म्हण आसा. भुरगीं म्हणल्या खातीर कशेंय कितेंय चलोवंक जायना, बायल भुरगीं म्हणल्या बायल घोव म्हणल्या खातीर कशेंय चलयल्यार जायना. हर एकल्याक इंडिविज्युअल जावन एक ताचो गौरव आसा. तो गौरव बेजीक जावन दिवचे, आनी तो गौरव बेजीक जावन दिवंक कळना पळय तो मनीस हांव जिवंक साध्य आसना. कित्याक म्हाका मोगान लेखीचें, म्हाका गौरवान लेखीचें, म्हाका बरेंकान पळयचें म्हूण कोण म्हणटा ताणें पयिल्लें तें आनी एकल्याक करीचें. हें जेजून सांगलें उतर आनी हें युनिवर्सल सत. देखून मोगाचें न्हू, आमच्या हाताखाल जायते जण काम करना सोंग तशें म्हणलेंच त्याच कारणा खातीर आनी एकल्याक दोमकूंक आमकां कोणेय परवानगी लायसन्स दिवना. आतां चिंतया, एक नौकर आसा, नौकर काम करता आमच्या हाताखाल, तें काम कोणाचें करता? म्हजें करता. हांव बिजनेसमॅन जाल्यार म्हजें काम तो शेअर करता, म्हजें काम तो वांटून घेता. तें ताचें काम न्ही, ताणें दुसऱ्या खंयचेंय काम करीत. म्हज्या सांगाता काम करता म्हळ्यार म्हजें काम तो वांटून घेता. म्हळ्यार हांवें करीत जाल्लें 24 hours आनी हांवें करीत कितलें काम करीत तें म्हज्यान तितलें मात करीत, ताचेर वर्त्यान करूंक जायना. पूण तांतलोय अर्दो वांटो आनी एकलो करता म्हणटा आसतना म्हाका तो आदार दिता, देखून हांव ताका सांबाळ दिता. तितलें सोडल्यार ताचेर वर्तें कांय आमी चिंतून बेचचे न्ही. कित्याक तो म्हज्या हाताखाल काम करता, देखून हांवें ताका ल्हान करता पळयचें तें कोणीय सांगो न्ही ह्या संवसारांत. पुरा आमचें चिंता. आनी एक संदर्भ तसले येता जिवितांत, आनी आमी जायते फावटी हेरांनी सांगलें आयकून वा तसल्या थोड्या संदर्भांक लागून आनी एकल्याक ल्हान करून पळोवची एक मनस्थिती मुखार वता आसा. आनी हें सगळें करता देखून आमी करतना सांबाळ म्हणटा हें सारकें न्ही. तूं क्रिस्ताचो फाटलाव करताय, जेजू क्रिस्त तुजो धनी, तर हें तुका सारकें न्ही. संवसार कितेंय करूं तुका तें सारकें न्ही. आज गुलामपण हांवें सांगलें, गुलामपण आसा की आमच्या मुखार दर दिसचें बरी आसल्यार सांगचें बरी ना. आमच्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यार, आमच्या कुटुंबांत तें आसा जाल्यार तें सांगचें बरी ना, पूण आसा. मॉडर्न गुलामपण आमकां सदां न्ही तें दिसता. आमी कितें न्हेसाचें, कितें पियेचें, कितें खायचें ह्या विशयान सांगचें जण आसात आज वैगी. तुमी कितें खायचें, तुमी कितें खाय नजो, कितें न्हेसाचें, कितें न्हेसूंक नजो, न्हेसल्यार आमी कितें करता, हें सगळें पॉलिटिकल स्लेवरी ही आमकां भायले भारत दिसून येता. पूण आमी कांय केल्लें बरी ना. कित्याक कोणाच्या हातांत एक अधिकार आसा, बळ आसा म्हणल्या खातीर ते सांगतात, देखून आमी थोडे फावटी मावून रावन पळयत आसता. आनी ही गुलामपण सडत वेता, उणें जायना. दीस वेताना चड जावनूच वेता. तुवें खालें खायचें म्हणून सांगचो मनीस येता, तुवें कितें न्हेसाचें म्हणून सांगचो मनीस येता, तुवें हें न्हेसना जाल्यार कितें करता म्हणून सांगचें मनीसां करचें आसा. ही एक पॉलिटिकल एक स्लेवरी वा गुलामपण जाल्यार त्याच प्रमाणे तुवें ह्या समाजांत बरो दिसाचें जाल्यार कितें न्हेसाचें म्हूण सांगचे कंपनीज आसात. तुवें कितें खंयचें न्हेसाचें, कितें खंयचें खाण तुवें खायचें, दुसऱ्या मुखार कशें तुवें दिसाचें, ह्या खातीर तुवें कितें करीचें हाका हें सांगचें जायते जण, जायते कंपनी आसात. आनी त्या कंपनीचें उतर आयकून आमचें स्वंत चिंतप सोड न्हू, ते कितें सांगतात तेंच करूंक आमी वेता. आनी तें केल्यार आमकां समाजांत मर्याद मेळटा, गौरव मेळटा, हें चिंतून त्या गुलामपणांत आमकां कळीत नासतनाच वेता. कशें अस्तीक ल्हान दोरयेंत बांदून घाल्यार ताका कळना हांव गुलामपणांत आसा म्हणून. असलें गुलामपण आमच्या भितर तें रिक्तें आसा. पोटाच्या भुके खातीर जायतीं ल्हान कामां करची जायतो लोक आसा. ल्हान कामां करची, जावं पुरो मॉलांत आसात, जावं पुरो अस्तराच्या आंगडी आसात, आनी कारखान्यांत आसात. ल्हान कामां खातीर जॉयन जातात, म्हळ्यार तांकां पोटाची भूक. आनी हाचो फायदो जोडचे जायते जण आसात. हे भायर आयल्यार केस आनी कितें जावचें आसा, पूण सक्कड मावून रावता. कित्याक विक्टीम कोणाक हे कश्ट सोसूंक मेळ्ळ्यार तुका ओकेच रावता. कित्याक फाल्यां सकयल ताणें जेवीचें. त्या देखून कितें कश्ट जाल्यार, कितें खंयचें शोशण आसल्यार व्हडना हांव हें करन वेता म्हणलें एका असहायक परिस्थितींत आसची जायतीं जाणां आसात.
देखून आज थोडे स्टडीज सांगतात 49.6 मिलियन लोक फोस्ट लेबर म्हळ्यार बळान तांकां काम करूंचे बरी, दीस रात काम करचे बरी, सडीत काम करचे बरी पळोवचे कंपनी आसात, कारखाने आसात, जायते जण धनी आसात. तशेंच तुमी आज सकाळीचे बाईसरन तुमी खंय वेतात जाल्यार थोड्या थोड्या जंक्शनांनी तुमकां पळोवंक मेळटा जायतो लोक आसा, मायग्रंट वर्कर्स. तुमी हांगाच्यान पादवा गेल्यार थंय पादवा, थंय राखून रावले आसा, स्टेट बँक आसात, आनी तसल्या जंक्शनांनी जायतो लोक, खंयचो लोक तो कर्नाटक असो, उत्तर कर्नाटक असो, जायतो लोक हांगा येयल्लो आसा. कशें आमी दुबय येता, गल्फाक वता, तशें नॉर्थाचे हांगा येतात. कित्याक ते भिकारी न्ही तांच्या गांवांत, तांकां जायतो जागो आसा. पावस येना आनी कितें म्हणल्या खातीर ते हांगा येवन काम करता सोडल्यार ते कांय भिकारी न्ही. पूण हांगा इल्लोसो बरो पाग मेळटा म्हणल्या खातीर खंयचें ल्हान काम करूंक तयार आसात. तसल्यांचे फायदो जोडचे मनीस आमचे मदें आसात. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, इतलें मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबा भितर येता आसतना हर एका कुटुंबांत डॉमेस्टीक वायलन्स जाते आसा. डॉमेस्टीक वायलन्स लॉकडावनाच्या वेळार हें सडीत जाल्लें म्हणटात. स्टडीज सांगता लॉकडावनाच्या वेळार घरांत घोवाक वा बायलेक मारचें, हिंसा दिवची, एकामेकाक हिणसूचें, मानसीक रितीन कश्टूचें हें सडल्लें लॉकडावनाच्या वेळार. आनी हें भायर कोणी सांगूंक जायना, कित्याक घरांतलें दूद माडामळाक वचूंक जायना. हें सांगूंक गेल्यार आनी व्हडलो विशय जाता, कुटुंबाक उजो पेट्टा आनी ताचे जावन आनी कितें जावन आनी कितें जाता. देखून जायते जाणां दादलो जावंक पुरो, स्त्री जावंक पुरो, मावून रावन जीणभर असल्या एका गुलामपणान जिवोवचें आमकां कळीत आसा. पूण आमी कोणी उलयना, कोणी सांगूंक वचना. आमच्या कुटुंबान जाल्यार सांगूंक तें वचना. कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं आनी कितें सोडून जाता म्हणलें एक भेय आमचें तें आसा. पूण तें सोमांगी, हें सारकेंगी, हें विचारचें कोणें, हें सांगचें कोणें? देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन सांगता हें सारकें न्हय. क्रिस्ताचे पाटलावदार तुमी वय जाल्यार एकच तुमी हें करूंक नजो हें करता तांकां सांगोंक जाय. हाचे तोन कोणीय सुकोवन घेतलें जाल्यार हें जेजूच्या शिकवणे विरोधूच वेता. देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमी पयल्या ह्या समाजांत आमच्या लागीं अधिकार, बोळ, पदवी, पयशे वापरन आमी असले संगतीत लिपोवन रावंक पुरो. पूण निमाण्या दिसा देवाचें उतर आमकां सांगता देव सोंसून वरिना. इस्रायल घरांक फराबियान आनी ताच्या राजवडकेन गुलामपणाक व्हेल्ल्या वेळार देव मोइजेक आपोवन सांगता म्हजी परजा थंय कश्टोन आसा, तांकां तुवें सोडोवंक जाय. हांवें तांची बोवबाय केल्या देखून तुवें सोडोवंक जाय. कित्याक देव खंयच्याय रितीचे गुलामपण तो सोंसून वरिना. आनी तसलो देव म्हजोय देव, तुजोय देव. जर हांव असल्या गुलामपणाक कोणाक वळख करता, खंयच्याय रितीन तें जावं पुरो, मानसीक रितीन जावं पुरो, वा कोणेय हांवें मात्र चिंतले बरी चिंतजे, हांवें चल्ले बरी मात्र दुसऱ्यांनी चलाजे, हांवेंच सांगले बरी हेरांनी आयकचे म्हणल्यार एका गुलामपणाच्या रितीन हेरांक चलयता जाल्यारय देवाचें लेख कंडी जावन विसरतलो. जावं पुरो घरांत, जावं पुरो कुटुंबांत, जावं पुरो फिरगजेंत. जर एक याजक वा बिगार सकडा मुखार दुसऱ्याक हलक करता जाल्यार गुरकाराक ताणें कितें सांगलें जाल्यार तूं कोण म्हाका सांगोंक म्हूण विचारता जाल्यार तो काय आमचो गुलाम न्ही, आमचो कामाचोय न्ही. ताणें करची सेवा जावं पुरो सोडूणें जाता. मनीस थंय आमी सगळ्यांनी सोडूणें जाता. पूण आनी एकल्याक हांव इल्लो दुसऱ्या वरन बरो वा पयशान अधिकारान खंयच्यान बरो आसा म्हणल्या खातीर आनी एकल्याक ल्हान करता जाल्यार हाचे लेख खंडी जावन आमकां दिवंक आसतलें. हें आमी उडासावन दवरचें. आनी असल्या खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसा जाल्यार जेजू मुखार वळखून घेवया आनी हाचे तावन पश्चाताप पावोन फाट येवया. कित्याक देवाचें राज आमच्या पुजत राखून आसा. हें राज आमच्या सगळ्यांचें जावं दी आनी त्या राजान सगळ्यांक समान रितीन गौरव मेळोवं दी.